आमचो विचार आसा आमी ऑलमोस्ट पूर्ण राज्य डिजिटलाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचें. ईच एंड एवरी स्कीम, ईच एंड एवरी योजना म्हणजे बँके कडेन लिंक न्ही तर प्रत्येक पेमेंट आमी UPI स्टार्ट केल्या उपरांत हांव पयर प्रणव हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स, गावडेकार, प्रणव, फायनान्स सेक्रेटरी सगळ्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन सरकारांतलो प्रत्येक पेमेंट कॅश कोणी घेवनूच येवपाचें ना. उरलेल्या डिपार्टमेंटाकूय आमी UPIचेर हाडटा. तुमी डायरेक्टली तुमी अकावंट ट्रान्सफर करा, तुमच्या मोबायल अकावंटांतल्यान करा, तुमी बाकीचो जाल्यार UPIंतल्यान करा. वेगवेगळ्यो सिस्टम म्हणजे कॅश हँडलिंग बंद करप सरकाराच्या माध्यमांतल्यान. ऑलमोस्ट आमची अर्द्या अदीक डिपार्टमेंट जी आसा ही कॅशलेस जाल्ली आसा. आमी UPI वयल्यान पेमेंट घेता. आनीक थोड्या दिसांनी ह्या सगळ्या डिजिटल क्रांती करता आसतना ऑलमोस्ट पयले फायनान्स डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या सातूंतल्यान UPI पेमेंट घेवपाचे, रिसीव करपाचे सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन सगळ्यो स्कीम, सगळ्यो योजना हाज्यो लिंक करता आसतना आमी जाका म्हणटा जो डिले जायत आसा, वेगवेगळ्या सबसिडीक डिले जाता, स्किमीक डिले जाता, ती हर्डल्स सगळी कमी केल्या. म्हणजे एडवान्स टॅक्नॉलॉजीच्या जोराचेर आमी ऑलमोस्ट ईज ऑफ डुईंग द बिझनस, ईज ऑफ लिव्हिंग, हॅपिनेस इंडेक्स कशा पद्दतीन वाडचो हाजेर सातत्यान सरकारान भर दिला. आणि म्हणून तर आमी आमच्या ह्या बिल्डिंगेचो किंवा ह्या पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चराचो खूब बरो उपयोग आमचे सगळे स्टाफ करतले.